Romans 1:18. Misaci bet betokia nikieta, git monarata kaya kadiluya, Calvari betor cum provistorta, ec monana me salvato geruya, Misaci bet betokia nikieta, git monarata kaya kadiluya, Calvari betor cum provistorta, ec monana me salvato geruya. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हेचे न्हीस गोडचेक सांपडलेल्यान कोण नासलेल्या आत्म्याक असत भेटयता जोझफ प्लासिडो आनी आना फेर्नांडीस. आमची जी कोण सगळीं मरून गेल्यान गोडची तांच्याय पासत मागुया. सगळीं दायरी आमच्या मदें ना तांच्या पासतूय आमी मागुया. बाबडीनो आयज आमी सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक येता. आयज निमणो दीस ह्या सेवा धर्मीक वर्साचो. एक सेवा धर्मीक वर्स आमकां जेजून केल्ल्या घडण्याचेर जेजून केल्ल्या वावराचेर नियाळ करून आपयता. आनी ह्या सेवा धर्मीक वर्सांत ह्या जेजूच्या जिविताचेर आटापून हें वर्स मांडलेलें आसतना जें कितें जेजून केलें तें आमी करूंक, जें कितें जेजून दुसऱ्या सगळें केलें तें आमी करूंक हें वर्स आमकां उगडास करता. देवान दिल्ल्या ह्या आख्ख्या वर्सा पासत आमी देवाक दिन वाचया. फाल्यांच्यान आमी आदवेंताच्या काळान भितर सरतल्या आनी क्रिस्त येण्याक तयारी करतल्या. म्हणटच देवाक आयज दिन वाचण्याच्या मोलान हें दीस भेटोवया आनी तेच बरोबर येता तें सेवा धर्मीक वर्सूय आमकां फळां दी कर म्हणून मागया. आनी आमची स्पातकां ओळखून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर्गदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो उल्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घुमट अपराध. हे पासत वाड्यो सदांच सांगपाक लागली. सगळ्यांक देवपणाक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, तो मैपासान फावो करताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी ते पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी कशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. तेन्ना देवदूतान म्हाका सुवावांक जिविताच्या उदकाची कवचे पोरी जिगजिगीत एक नोद देवाच्या आनी मेंढराच्या सिंहासनांतावन शाराच्या मैदाना पर्यान व्हांवता ती दाखयली. नदीच्या दोनूय देगांचेर जिविताची झाडां आसलीं.
ती 12 पावटी 2 म्हयन्यांक एक पावट फळां दितात तसली. ओन बावार्थ्यांक भलायकी दिवंक तांच्या पानांक गूण आसा. शिराक पडलोले थंय कांय आसचे ना. शारांत देवाचे आनी मेंढऱ्याचे सिंहासन आसतले आनी देवाची चाकरां ताका नमस्कार करतलीं. ती ताका रूप रूप पळयतली आनी तांच्या कपालान ताचें नांव बरयलोलें आसतलें. आनीक रात आसची ना आनी तांकां दिव्याच्या व सुर्याच्या उजवाडाची गरज पडची ना, कारण तोच सर्वेस्पर देव तांचो उजवाड जातलो आनी ती सासणाच्या सासणाक राजवट चलयतली. उपरांत ताणें म्हाका अशें म्हणलें, ही उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खरी. प्रवाद्यांक प्रेरण दिता त्या सर्वेस्परा देवान वेगळी कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुताक धाडलो. पळयात, हांव रोखडो येतां. ह्या पुस्तकांतलीं बाकितां सांबाळटात ती सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे उदोडकार. आमचो जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर पडप आमचो थारोक, ताका वाखाणुया. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सर्वेस्पर म्हणल्यार व्हडतो देव, सगळ्यावन व्हडतो राय. खोल खोल सागर, उंच उंच पर्वत ताच्याच हातांत आसा. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. आपले कोशेन पदवेन रोचला, देखून दर्या ताचोच. आपल्या हातांत आकारलोली सुकी जमीन ताचीच. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. सोरपोड पडुया ताच्या मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेलयो. जबाब, सोम्या ये, सोम्या जेजू ये. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी तुमची चोत्राय दुरात, ना तर जेवणा काणाक लोप दोवन बेबदीकाय करून आनी ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवंक मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाऊ भयणीनो, फाटल्या वर्सांनी एक चलचित्र आयिल्लें टायटॅनिक ह्या नांवाचें जायते जाणांनी कडेन पळयलां आसतलें. हें एके घडणेचेर आदारलोलें
15 एप्रिलाची 1912 वर्सा ही टायटॅनिक बोट बुडलेली आनी सुमार 1,500 लोक मरून गेल्लो. हें चलचित्र जायत्या जाणांनी पळयल्या उपरांत एका मॅगझिनाच्या रिपोर्टरान लोकांक प्रश्न केल्लो, तुमी तर ते बोटीर आसलीं जाल्यार आनी हो वगत बुडचो पावला जाल्यार कितें करतलीं आसलीं? बोटीर आसलेल्यो कदेली मांडटली आसलीं? वूड यू rearrange the chairs on the deck? वो बुडोना जावंक दुसऱ्यो ल्हान बोटी आसल्यो, लायफ बोट्स, त्यो लोकांक तातूंत वचूंक आदार करतल्यो आसल्यो. हो प्रश्न ताणें केलो आनी दुबावबीण लोकांनी सांगलें त्या वेळार त्यो कदेलीचेर कोण शिती धरची नासलो, पूण हे लायफ बोटीन सगळ्यांक सुरक्षीत पावोवंक आदार करतले आसल्यो. बाबडीनो त्या वेळार त्यो वस्तू करप गरजेच्यो. आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता, सदां मागणें करून जागृत रावात म्हणून. तुमी तुमची चतराय धरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदोन बेबदीकाय करून ह्या जिवाचे हुस्के काडून तुमची काळजां जोड जायत अशें म्हणटा. जेवण खाण हेर वस्तू गरजेच्योच, पूण खंयच्यो अदीक गरजेच्यो आमी प्रायोरिटीज म्हणटा, हें काडूंक अदीक गरजेचें. एका ल्हान भुरग्याक ताचो खेळपाचो वेळ आसा, शिकपाचो वेळ आसा, जेवणाचो वेळ आसा, TV पळोवपाचो वेळ आसा. खंयचो एक स्टुडंट कसो ताचो म्हत्वाचो हो शिकपाचो वेळ. तेच भाशेन आमकां वाडलेल्यांकूय जायते चॉयसीस आसा. तातूंतलो खंयचो चॉयस करचो, खंयची वेंचणी करची, हें गरजेचें. जेजू आयज आमकां हेंच म्हणटा, मागणें करून जागृत रावात. जें कितें करता, खंय वेळ दिता तो चिंतून दियात आनी मागणें करून जागृत रावूंक न्हयच फकत ह्या संवसाराच्या वस्तूंक लोबदून, पूण सासणीक जिवीतूय मनान धरून जें कितें करतात तो हो हावेस मनान धरून करूंक आमचे लागीं मागता. ही जेजूची शिडकावणी, ही जेजूची शिकवण आमकां लागू करूया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका पेटयता. प्रितमेंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनात देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो दाखोवचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख वालिंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनात देवाक सोय. म्हज्या बाबा भणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडून दिता देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या आत्माक सर्वेस्पर मानून दिवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्यात तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. उयश आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर सासणाच्या देवा,
कड्यान सोडतोय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कडेन तुवें रोचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकांटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सोंतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गडबडांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नामे ताका सय. ओ स्वर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेची ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परीचे म्हणटा तोस्ताने कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सगळीं सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जिवीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिरतनेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्ग बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुद्दां मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळपणे फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगाती मागीर धर्मितान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडवा दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इगराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यार बक्षिता तशी आमची नाटकां बगोस आनी आमकां काळीक पळोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाद दया जिवितान सवस्कर आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या चडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतलेखता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय निराजवर चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी.
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. सौर पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोसान भरल्याय. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा बडींच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सौर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमीन. भगवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भगवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पचवत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेंतल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटाव आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. गाण्याचो अंक T56. तुषा गोपान माये आमकां बाळगो तुषा गोपान माये आमकां बाळगो भुरगीं तोरणी हे सांटी सगलो विस्वास करून एका फुलो माता प्रार्थो तुषा गोपान माये आमकां बाळगून तुषा